बांधव जे आसात ते हजाक वचप आनी तेका वचपाचे हांगा तयारी दवरून आसात ते वचपा हांगसर खंय हे जावपाचे आसात. ह्या सोहळ्याक मुद्दम ताका फ्लॅग ऑफ करून तांकां वचपा खातीर आमचे मुद्दम मुजरत हांगासर आसात. आमचे केपीचे चेअरमॅन आनी नावेलीचे आमदार अब्दुल्ला कुयेकर, आमचे गोमरू म्हळ्यार इरफान मुल्ला, जेणे करून फुडाकार कोण म्हणटा अशे सगळे गजाली कार्यक्रम फुडाकार घेत असतात. आनी आयज 150चे वयर आमचे मुस्लीम बांधव जे आसात ते सरकाराच्या सहकारान म्हणटा अशें आज हजाक वचपाक भायर सरले आसात. 40 दिसांचे तेंचे लगभग ते आसा भितर सगळे ताका कांयच कमतरता भागची न्हू, कांय त्रास जावचो न्हू असो जी आमची कमिटी आतां हो प्रयत्न करीत आसा. आयज गोंयांत एक बरें प्रावधान केल्लें आसा तेणी एक मनशाच्या फाटल्यान तेणी आनीक एक मनशाक प्रेजेंट करून म्हणटा चडांत चड लोक वयचे आनी चडांत चड लोक वचून तेन्ना कांय गैरसोय जावची न्हू आनी बरें सही सलामत ते परत येवचे अशे पद्दतीन आयज हज कमिटीन बाकीचे सगळे वांगडी जे आसात ते काम करीत आसात. आनी आयज तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी मुजरत हांगा आयिल्ले आसात. अब्दुल्ला कुयेकर आयिल्ले आसात. मुस्लीम भाव जे आसात ते आयज तेंचे धार्मीक म्हळ्यारच सगळ्यांतल्यान मोठे उच्च स्थान जे हजाक वचपाचें आसता ते थंय वचपाक वयतात आनी देवा खातीर ते आयज आपलो म्हयनो 2 म्हयनो सॅक्रिफायस करपाक आसा देवा खातीर देवांतर करपाचें आसा. तेन्ना देवा कडेन मागतात की ते सही सलामत वचून देवाचें दर्शन घेवन सही सलामत परत तेमकां देवान पावोवचें आनी कसलेच कठिनाय येनासतना तेंकां बरें पैकी हे जावचें. इरफान मुल्लाक आनी तेंचे सगळे वांगड्यान हांव शाबासकी करूं येता की असली बरी कामां खातीर सगळीं फुडाकार घेतात आनी सगळीं एक्टिविटीज आमची पार्टिसिपेट जातात आनी तेंचे फिल्डार रावन म्हणटा अशें तांकां हेल्प करपाचें काम करीत आसात. मुल्ला सुद्दां आमचे टायमाचो टायम काडून म्हणटा अशें असले सोशल एक्टिविटी भितर आनी बरें समाज कार्या भितर ते वावरत आसात. म्हणून तांकां आनीक फावटी जे हजाक लोक वयतात तांकां सगळ्यांक शुभकामना दिता, शुभेच्छा दिता आनी तांकां सही सलामत देवान तांकां बरें दवरचें. आयज आमचे गोंयचे मुस्लीम भाव हे हजाक वचपाक गोंयांतसून वयता आनी ह्या वेळाचेर आमच्या मदीं गोंय हज कमिटीचे अध्यक्ष बाब इरफान मुल्ला तेजी सगळ्या हज कमिटीची टीम खूब बरें दिसता की एवरी इयर आमचे गोंयसून आमचे मुस्लीम भाव हे पवित्र स्थान सगळ्यांक दिसता की त्या मुस्लीम भावांक की आमकडून त्या जाग्यार वयचे पवित्र स्थानाचेर आनी जे बाबडे खूब वचपाची इच्छा करता ताका खंय तरी एक मदत आमचो सरकार करता. त्या मदतीच्या आदारान खंय तरी बारीकशे हेल्प तांकां मेळटा आनी आमचे इरफान मुल्ला ते मेळपा खातीर खूब प्रयत्न करता आनी आयज जवळ जवळ 155 लोक गोंयसून हजाक वयता. हांव मागता देवा लागीं की तेंची बरी ट्रीप जावची, तांकां तेंच्यो ज्यो इच्छा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी तशेंच आमच्या सरकारान अशीच आमच्या सगळ्या समाजाक जावं ते मुस्लीम हिंदू ख्रिश्चन सगळ्या समाजाक घेवन आमी फुडें वयता हें आमी दाखोवन दिता. आनी आज मुस्लीम भावांक एक बरें पवित्र स्थान अशें जे हजाक आयज वयता तांकां देवान सगळें बरें तांचे मागण्यो अशें पूर्ण करून दिवचे, गोंयान बरें आमचें गोंय उरचें अशें मागता आनी सगळ्या हाजीक आयज वयता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. 155ची हाजीज आमचे जे गोंयच्यान जे बॉम्बे वचपाक जाय तेंचे ऑलरेडी आमी तांकां धाडपाक प्रॉमीस केल्या. जवळ जवळ जे आसा 155तले आमचे थोडे हाजीज तेंचे कडेन जे आसा जायना तेमी तांकां आमी फ्लायटीन जे आसा ते ऑलरेडी जे आसा बॉम्बे भायर सरले वचपाक लागून. थोड्यांची जे आसा जे बशीन वचूंक शकना ते ट्रेनीन वचपाक भायर सरले आनी आमचे कडेन मॅक्झिमम जे आयज हाजीज जे आसा ते बाकीचे आमी एकोमोडेट करून तेंचे सामान लगेज सगळे बशीन घालून जे आयज आमी हाजी व्हरता. सो 155 आमचे गोंय सरकाराचे तर्फेन बॉम्बेक जे आसा हाजी वयतले आनी हे म्हणजे परवां सकाळीं 14th मॉर्निंग जे आसा हेंची जी आसा फ्लायट आसा फ्रॉम देर दे वील लीव टू द सौदी अरेबिया. हांव गोंय सरकाराचे तर्फेन गोंयची आमची सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो पार्टीचो स्टेटीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक यांचे तर्फेन जे आसा सगळे जे आसा हाज्यांक जे आसा बेस्ट विशीस दिता. आयज गोंयान आमचे जे आसा आसामाक जे आसा स्वेरींग सेरेमनी आसा ताका लागून मुखेलमंत्री जे आसा आयज हांगा ह्या सुवाळ्याचे आसा पावना आमचो लाडको आमदार बाब उल्हास तुयेकर, आमचो बाबू गवडेकर, हे सगळे जे आसा आमचो होम सेक्रेटरी जो आसा मंथन नायक आनी आख्खी आमची होम डिपार्टमेंटाची टीम पर्सनली हांगा येयल्या. हाज्याचे मेंबर आसा आमचो समीर पल्लेदार जावं बाकीचो तौसीफ जावं सगळे आयज हांगा येयल्या. एकूच उद्देश हांकां की हाजी जे आसा बरे भशेन जे आसा हेका बॉम्बे वचून पावून जे सौदी वचून हज करून जे आसा रिटर्न येवचें म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.